छत्रपती शिवाजी महाराजान 350 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचो जीर्णोद्धार जाल्ल्या कारणान शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज हांणी गोंया खातीर दिल्ल्या योगदानाचें संशोधन करपाची संद इतिहासीक अभ्यासकांक मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। नार्वेच्या इतिहासीक सप्तकोटेश्वर मंदिराचें लोकार्पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा केलें। त्या वेळार ते उलयताले। 350 वर्सां वयली स्वता छत्रपतीन बांदिल्ल्या ह्या मंदिराचो जीर्णोद्धार पुरातत्व खात्यान मुळाव्या बांदकामात कसलोच बदल करिनासतना केला। ह्या मंदिराचो जीर्णोद्धार जाल्ल्या कारणान आता व्हड प्रमाणात पर्यटक लेगीत ह्या वाठाराकडे आकर्षित जातले आनी पर्यटन वेवसायाक लेगीत उर्बा मेळटली असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केला। परकीय राजवटीच्या काळात गोंयांतली खुबशीं मंदिरां उद्ध्वस्त जाल्यात। या सगळ्यांचे एक स्मारक म्हणून दिवाडी बेटार लेगीत सप्तकोटेश्वराचे एक भव्य मंदिर उबारतलो अशी घोषणा लेगीत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केल्या। आम्ही जेका म्हणटा की ह्या मंदिराची 2019 सुरुवात जाली आणि आज ते पूर्ण जाता। आम्ही सेकंड फेज म्हणत किंवा सर्किट म्हणत हे काम पुराय करपा खातीर गोय सरकार केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आसत किंवा गोय सरकारच्या सहकार्यान आसत। हांगातले टुरिझम डेव्हलपमेंट म्हणत किंवा इतिहास संशोधक परत एकदा ह्या देवळाकडे येवपा खातीर सातत्यान हांगासर येवचे म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो आणि निश्चितरित्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर अभ्यासक हांगासर येवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न हो सातत्यात जातलो। आम्ही जशें म्हणटा की जेन्ना जेन्ना शिवरायाची याद काडटा तेन्ना शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप या भूमंडळी म्हणून तर आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची चेर ही गोवा युनिव्हर्सिटीत एस्टाब्लिश केल्या आणि जेंका जेंका शिवाजी महाराज आणि गोवा हाचो जेन्ना अभ्यास करपाचो आसा तेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीत तांच्यांनी अभ्यास करचो आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजान आणि छत्रपती संभाजी महाराजात जे गोया खातीर योगदान दिले ताचे संशोधक गोंयांत तयार जावप गरजेचे आसा। कारण कालांतरान 350 वर्सां पयलीं बांदलेले हे देवूळ आज आम्ही परत एकदा म्हणजे तुम्ही विचार करात 350 वर्सां पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादात छत्रपती शिवाजी महाराजान स्वता हे देवूळ हांगासर बांदले आणि तशाक तशें परत अजूनही आसा। म्हणजे कितल्या तरेचे आर्किटेक्ट आणि कितल्या तरेची बरी संकल्पना आणि ती बी खंयसरूच आम्ही म्हणटा तशें सिमेंट आणि कांय न यूज करता आज ती परत एकदा रिस्टोर करपा खातीर आमचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आणि PWD ताचे आशिल्ले कन्सल्टंट आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आम्ही फुडल्या आसा तसो 100 वर्सांचो विचार करून ह्या देवळाची तशी पुनर्बांधणी केल्ली आसा। निश्चितरित्या हे त्याच फुडल्या 100 वर्सां खातीर देवूळ हे आमकां स्मारक म्हणून हांगासर उरतले हे आज जीर्णोद्धाराच्या दिसा सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता।